मिर्यापूर फाफडिल्ल्यान भलायकी इबाडिल्ल्यान दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्या 11 विद्यार्थिनींक हॉस्पिटलात ऍडमिट करची पडिल्ली। हे कर्तूब करपी 4 चले आनी 1 चली अशा 5 विद्यार्थ्यांक एका म्हयन्या खातीर सस्पेंड केल्यात। एका विद्यार्थ्याचेर गोमेकोत उपचार चल्ल्यात। कालची दिवचलच्या एका उच्च माध्यमिक हायस्कुलान जी घटना घडलेली, पेपर स्प्रे मारल्या कारणान सफोकेशन जावन भुरग्यांक त्रास जाल्लो। त्या खातीर भुरग्यांक भितरले 9 जाणां भुरग्यांक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जी ऍडमीट केल्ली, तातूंतले एकट्याक आतां GMCन ऍडमीट केला आनी 8 जाणांक घरा धाडलेली आसा, म्हणजे तांचे कांय प्रॉब्लम ना। जे एकट्याक GMCन धाडला ताका एक प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें एक्स्ट्रा चॅकिंग करपा खातीर थंय धाडला। आयज जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा मॅनेजमेंटा कडल्यान अशेंच कळ्ळां की तांच्यांनी 4 जाणां जे कल्पीट आसा त्या भुरग्यांचेर एक्शन घेतल्या, तांकां सस्पेंड केल्ले आसा 1 म्हयन्या खातीर। पूण 1 म्हयने तांकां सस्पेंड करप हे कितें कारवाय न्ही। अशेंच घडलेलें 11 तारखेक त्याच हायस्कुलान, पूण तांचेर व्हडलीशी कारवाय जावंक नासली। पूण आतां जें घडलां तें मोठ्या प्रमाणान घडलेल्या कारणान तांकां 1 म्हयन्याचे हे दिवन सोडटले अशें कांय दिसूंक जायना। तेंच्यांनी अशें करपाक जायना। मॅनेजमेंटान अशें सांगलां की जो रिपोर्ट आसा ते सबमीट करतले गव्हर्मेंटाक, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक। तांकां शोकोत नोटीसूय काल धाडलेली हायस्कुलाक गव्हर्मेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक। त्या संदर्भान ही कारवाय मॅनेजमेंटान हायस्कुलाच्या मॅनेजमेंटान घेतलेली आसा। शिक्षण खात्यान आस्थापनांक शोकॉज नोटीस धाडली। त्या उपरांत आस्थापनय एक्टिव्ह जाले। आस्थापनाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी हायर सेकंडरीचो प्रिन्सिपल जुजे मिनेझिसान गरजेची पावलां उबारिल्ल्याचे सांगले। Unfortunate what has happened in this institution. In fact, we are known for discipline and good results. It has happened on 11th first and yesterday again. The moment this has happened, immediately we saw into action. We tried to investigate, and we have 4 suspects, and immediately we have taken action. We have suspended the students for period of 1 month. And today we have got a meeting with the director. We will present all the report and whatever action we have taken. नाही हे एका म्हयन्याक सस्पेंड करून ते तुमचे सॉल्व जातलो प्रॉब्लेम तसो। Meantime, inquiry we are going to conduct inquiry. कित्याक अशें दोनदा जालें न्ही If they आतां। are identified, we are going to terminate. Because since we are not so sure, we have not got proof, we are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. न्ही आतां तुमचे CCTV कॅमेरा बी कापल्या म्हणटात ते, कितें कशें कितें? No, it was only one place it was torn, but now we have seen that entire campus is covered by CCTV camera, and I don't think, and we will not allow such incidents to repeat. We will keep a thorough watch and will monitor the situation. आम्ही जे काल जो इन्सिडेंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा। जे खंय कॅमेराची आमचे कमी आसा ते ऑलरेडी थंय 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब। ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासीनी कॅमेरा, ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले, टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा इन्स्टॉल करतात। आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपाक जे खूब पावलां उचललेली आसा। आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट एक डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा। पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आसा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले। दुसरे खेपे हेच हाय सेकंडरीत घडिल्ले हे घडणुकेन पालक आनी भुरग्यां मदीं भंय निर्माण जाला। मुळात विद्यालयांत अश्यो घडणुको घडपाक दिताच कश्यो? आस्थापन घाळ रावता काय भुरग्यांक कोणाचो भंय ना? हाय सेकंडरीत मस्ती चलता जाल्यार ती बंद करपाचे धाडस कोणा भितरच कित्याक दिसून येना? मिर्यापुडीची सुवात फाल्यां दुसरे घडणुकेन घेतली जाल्यार ताची जबाबदारी आस्थापन घेतले हय? अशा प्रस्नाचो जापो आतां आस्थापनांक सोदच्यो पडटल्यो, कित्याक तर आप वावुरपी संघटनांनी चिंता उक्तायल्या। तो सामको शॉकिंग आमकां, कारण एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान भुरगे अशें जर मिसबिहेव करपाक लागले, हांव जाणा भुरगे प्रँकिश, नॉटी, मिस्चिवियस आसतात, पूण इतली मिस्चिफ जावपाक जायना की ते कोणाकय तरी हेल्थ हॅजर्ड जातले। आनी आमी म्हणटात की ते चेडवांक शिकोवया म्हणून, शिकोवया कशी शिकोवया तांकां? आतां 12 जाणांक तो इफेक्ट जालो आनी स्प्रे मारली तांचेर, पूण भुरग्यांची ते मारले त्या भुरग्यांक हांव एज अ टिचर म्हाका दिसता ते प्रँकिश तांचे, तांणी अपेक्षा नाशिल्ली। पूण मॅनेजमेंट पळय आसा
तांणी प्रिंसिपल एंड मॅनेजमेंट ते गाडयेन आसता ते भुरग्यांचे तांणी लक्ष घालपाक जाय कशे भुरगे येता कितें हाडटात आनी हांवें आयकलां पयलीं 2 दीस पयलीं आनीक एक फावटी जाल्लें म्हणून तशें तर आनी चड सदूर रावपाक जाय आशिल्लें आतां आय एप्रिशिएट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर आस्किंग द एड्युकेशन डिपार्टमेंट टू कंडक्ट एन एन्क्वायरी पण एड्युकेशन डिपार्टमेंटान स्वताचे मनशाक घालून कमिटी फॉर्म करपाक जाय स्टेक होल्डरांची स्टेक होल्डर कोण तुमचो पुलीस तुमचे पेरेंट्स तुमचे पीटीए मेंबर्स आनी प्रेस्टिजियस लोक तुमचे एक एडवोकेटूय बी आनी ती चौकशी सारकी जावपाक जाय कित्याक हेजे फुडें प्रिव्हेंटीव स्टेप्स घेवपाक जाय प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.